Iniziamo il nuovo anno ponendoci sotto lo sguardo materno e amorevole di Maria Santissima, che la liturgia oggi celebra come Madre di Dio. I dolorosi eventi che hanno segnato il cammino dell'umanità nell'anno trascorso, specialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia necessario interessarsi dei problemi degli altri e condividere le loro preoccupazioni. La Vergine Maria, che ha dato alla luce il Principe della pace e che lo coccola così, con tanta tenerezza, nelle sue braccia, ci ottenga dal cielo il bene prezioso della pace, che con le sole forze umane non si riesce a perseguire in pienezza. Le sole forze umane non bastano, perché la pace è anzitutto dono, un dono di Dio. Va implorata con incessante preghiera, sostenuta con un dialogo paziente e rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla verità e alla giustizia, e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei popoli. Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di svago, nelle comunità e nelle nazioni, nelle famiglie, nel lavoro, nelle nazioni. Pace, pace. E ora che pensiamo, oggi è sistemata dalle guerre, dalle inimicizie, da tante cose che distruggono. Vogliamo pace. Sulla soglia di questo inizio a tutti rivolgo il mio augurio di un felice e sereno 2021. Ognuno di noi cerchi che sia un anno di fraterna solidarietà e di pace per tutti, un anno carico di fiduciosa attesa e di speranze, che affidiamo alla protezione di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Hello, this is Father James Kubicki, National Director of the Apostleship of Prayer, wishing you a happy and blessed Epiphany. Yes, on Christmas Day we celebrated the birth of Jesus and how the Jewish shepherds were the first ones to worship him. Today, we recall the next group that came to worship the infant who is both God and man, the three mysterious visitors from the East. Call them three kings or magi, they were not Jews, and their arrival on the scene shortly after Jesus' birth is what we call the Epiphany, or manifestation of Christ to the world. God took flesh and was born to save not only the chosen people, the Jews, but all people who are represented by the three magi. Last year on this feast, Pope Benedict said, "The arrival in Bethlehem of the magi from the east to adore the newborn Messiah is a sign of the manifestation of the universal King to the peoples and to all who seek the truth." The Holy Father goes on to say that just as Jesus is the light of all nations and peoples, so his body, the Church, is meant to enlighten all people today. This Epiphany, or manifestation, which we celebrate today, is a reminder that we now have the responsibility of carrying on his mission. In fact, Jesus said to his followers, "You are the light of the world. This light must not be put under a bushel and hidden." And according to Pope Benedict again, the Church fully carries out her mission only when she reflects the light of Christ the Lord within herself, and so helps the peoples of the world on their way to peace and authentic progress. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. Sul
देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटीन. ह्या आयच्या मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून लिंडन मिनेझीस हाच्या इंतेसावान ताच्या जल्माच्या दिसा. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया शर्विन रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. पातकांक लागून मनीस कालोखांत घुस्पतलो. वेळ काल भरल्या उपरांत देवान आपलेच पुताक संवसारांत धाडलो. ही परब थोड्यांच दिसां आदीं आमी संबोरपुल्या. आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आपपरगुडणेची दोबाजीक परब आमी संबोरपुतांव तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगळ्या पोरजांक परजोळटा. हो व्हड गूट आमी आयज जेन्ना संबोरपुतांव तेन्ना आमी दर एकलीं हें सोत वळखूंक आनी ताचेच वाटेन चलूंक ह्या मिसा बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. आयचे मिशनरी परबे समयार पवित्र सोबा आयचो दीस आफ्रिकाच्या मिसावांक भेटयता. पवित्र सोबेचो हुस्को आमच्योय करून आफ्रिकाच्या भावा भयण्यांनी आनी खेरीत भाशेन थंय वावुरतल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासत भावार्थान आमची प्रार्थना देवाक उबारुया. रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजूचे आप परगटणेची दोबाजीक परब. 6 तारखेर आमी गणगणान घडी परब मनयतले थोड्या इगर्जांनी थोड्या जाग्यांचेर. पूण आयज पवित्र सभा ह्या आयताराक आयज ही परब मनयता आप परगटणेची. आप परगटणेची परब म्हणल्यार कसली? कोण येता? 3 किंग्स. आमी ताका 3 किंग्स केल्या. खरे पडी ते राजा असले जाल्यार आमकां खबर ना, पूण चडशे म्हणटात ते राजा न्हय आसले. पूण आयज आमी आमच्या भावार्थान इतलो मिसळ केल्लो आसा की ह्या भावार्थान आमी ते 3 किंग्स परब म्हणून आयज ती मनयता. पूण ती 3 किंग्स परब न्हय, ती परब जेजूची, सोम्या जेजूचे आप परगटणेची. जेजू आपणाकूच परगटता त्या नखेत्रा वरवीं. जायते फावटी आमी आमचो भावार्थूच सारकी शिकूंक ना, वा आमच्या भावार्थाचो आमी असलो मिसळ करून सोडलेलो आसा. आनी खरो अर्थ जो आसा तो घडी आमी सांडून उडयला. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. मोगाळ बापा, पातकांच्या काळोखान जियेतल्या आमा मनशांक पोरजांक परजोळायतो जिविताचो खरो उजवाड कसो तुज्या पुताक तुवें पाठयलोय, तरी ताच्या उजवाडान चलूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस बापा. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. मोगाळ जेजू, तूं आमच्या जिविताचो खरो राजा, तरूय तुज्या रायपणाक आनी मोगा राजवटकेक पाट करून मनशांचे आनी संवसारी वस्तूंचे आमी गुलाम जाल्या. आमकां बोगोस जेजू. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां देवाचे गूट उक्ते करून जिविताची खरी दिशा दाखयताय, पूण तांचे समजिकायेन आमी जिवंक नात, ना म्हूण ते आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक नात. आमकां बोगोस पवित्र आत्म्या.
सुम्या काकूत कोर. Sumia kaklut kur. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Moima deva utsorgi Ani shanti raja isa sonsari Sarvesvara deva surgi jaraya Surbudvidar deva baba deva baba Ami tuka namaskar kortam Ami tuka nivastam Tuja kol oi baba paso Ami tuka wakatam Sumya Jesu Krista Babaja Eklias Buddha Sumya Deva Deva Devaji Sheli Sheli Sonsarace papkatai Amci kakut kur Babacia uzvia poslai Amci magne ai urche Idea povitratria sangati Deva Babaji Moime Gesù Cristo Eklos Tubovi Eklos Tu Ishvor Eklos Tu Por Meshvor Amen 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 प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळयोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरजोळीक जा उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारता. तोरी तुजे वयर सर्वेस्पोराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजेर वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरोय. सोर भोंवती पळे. एकठांय जावन सगळे तुजेशी येतात.
पयस सोट्यान येतात. सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दवरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच परजोळीत जातलीं. पळय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां. मिदायनाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पोतून म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शेणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो चोर शेकान शेक ती तोखतलीं. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुवेंचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताचे शीं येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अराबियेचे आनी इथोपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सगलीं राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्यांक, गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. बागीवन पावलून एफेसकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुण्यारपण ताणें म्हजें आदी केलां म्हूण तुमी घोडी आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयचेच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागीवन द्रोमदूतांक आनी प्रवाद्यांक तांची ओळख दिल्या. म्हणजे शिववर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सादे जाल्यात आनी तेच बासावनेत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. Sorvespora,
सवेस्पराक जय जय. सुम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सवेस्पराक जय. Survispor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरचेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमान, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परचेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिसती पडलोलें त्या विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच. हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेतना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळूक आपले आवयक मारयेक लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका हीं देणी समर्पिलीं, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. तुझ्या भाव भयणीनो, आयची परब एक खेरीत परब, सोम्या जेजूचे आप परगटणेची परब. आनी जशें सुरवातेक आमी म्हणलां, हे परबेचें नांवच घडये आयज बदल्लेलें आसा, 3 किंग्स. ते घरायांची परब हें नांव आयज ताका पडलेलें आसा. भाव भयणीनो, आयचो नियाळ करता आसतना बरे भाशेन समजून घेवया पयले सुवातेर हो बॅकग्रावंड. आयचें शुभ वर्तमान जें आमकां बरयल्लें आसा तातूंत आमकां खबर दिल्या ह्या विद्वानांची. पवित्र पुस्तकांत ते कितले आसा ते सांगूंक ना, 3 जाण आसले म्हूण सांगूंक ना, पूण कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले अशें बरयल्लें आसा.
कांय म्हणल्यार ते 3 जाण जावपाक जाता, 4 जावपाक जाता, 5 जावपाक जाता, वा कितलेय जावपाक जाता. दुसरे सुवातेर ते राजाय म्हणूंक ना, विद्वान. विद्वान म्हणल्यार ते शिकलेले मनीस. आनी कितलीशी तांचे विशीं खबर काडीत जाल्यार ते नोखेत्राचे उजवाड पडून ताचें नोखेत्र उदेल्लें आमी पळयलां उदेंतीक, आनी त्या पासत ताका सोदूंक आयले हांव, ताका नमस्कार करूंक आयले हांव. म्हणटच ते नोखेत्राचे शिकणार. आयच्या उतरांनी तांकां म्हणूंक जाता ते एस्ट्रॉलॉजर्स आनी एस्ट्रॉनॉमर्स, जे नोखेत्रांची आनीक स्वर्गार ज्यो वस्तू आसात तांची माहिती घेतात, तांचें शिक्षण घेतात. आनी तातूंत भितर तांकां हें एक नोखेत्र वेगळीच तरेचें दिसलें. खरेपणी भाव भयणीनो, आमी जरी तर भायर वचून रातचीं पळयत जाल्यार जीं नोखेत्रां आसात तांकां आमकां जाय ते भाशेन गुणावंक जायना. तांकां सगल्यांक तो ऑर्बीट लागता. आमचो संवसार जो आसा ताका शक्ती जी आसा ती ताका ओडून घेता, आनी हें आख्खें सूर्यमंडल जो आसा तो ह्या सुर्या भोंवतणी घुंवता. तशेंच आमच्या संवसारा भोंवतणी घुंवता. ही नोखेत्रां जीं आसात, अंतराळार आसात, ती आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. आयचे घडणेन एक वेगळी वस्त आमी पळयता. हें एक नोखेत्र आपणाक जाय त्या वाटेन वेता. म्हणजे द नेचर इज नो मोर इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल. देव आपणाक जाय ते भाशेन तें नोखेत्र ह्या विद्वानांक वाट दाखोवचे पासत हाडटा. आनीक एक बॅकग्रावंड आमी जाणा जावपाक भोव गरजेचें. हें शुभ वर्तमान सुरू जाता आसतना पयलें नांव वाचलां आमी हेरोद राजा. हेरोद राजा राजवट चलयतालो. म्हणटच त्या काळार राजवटकी कसली आसली, राजकी सिट्युएशन, राजकी परिस्थिती कसली आसली, हें शुभ वर्तमानकार माथ्येव पयलो सांगता. हेरोद राजा राजवट चलयतालो. आनी हेरोद राजा कोण, कसलो राजा? हेरोड द ग्रेट अशें ताका म्हणटात. ताका ग्रेट म्हणटाले जायत घडये, कित्याक तो खंय जायत्या जाणांक जायतो आदार करतालो. बरो राजा असो दिश्टी पडटालो. तेच बरोबर दुसरे वाटेन आपणाचे राजवटकेचेर कोणूय जरी तर आयलो जाल्यार तो ताका मारून उडयतालो. आनी ह्या पासत ती पोरजां ताका मर्डरर म्हणटाली, खुनी. हेरोद राजा द ग्रेट बरो आसलो एके वाटेन, जाल्यार दुसरे वाटेन कोणूय जरी तर आपणाचे राजवटकेचेर आड आयलो ताका मारून उडय, मर्डर. आनी ह्या पासत ही पोरजां भियेल्ली. आमी आयकलां जेन्ना ही खबर राजाच्या कानार पडली, जेन्ना हे विद्वान आयले आनी प्रश्न तांणी विचारलो, निकतोच जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? म्हणटच राजवटकेची जरी तर खबर आयल्या जाल्यार ही खबर राजाच्या कानार जेन्ना पडली, ते राजाशी गेले अशें आमकां मेळना. हेरोद राजाशी वचून तांणी विचारूंक ना. पूण जेन्ना जेरुजाल्यान भितर सरून तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो राजा खंय आसा? आमी खंय भितर सरत जाल्यार लोकां लागीं तेच भाशेन विचारता. वो जे पर्यटक आमच्या गांवांत येतात ते आमकां विचारतात, रस्त्यार पासून धरून विचारतात, ओल्ड गोवा खंयच्यान वचपाचें, पणजे खंयच्यान वचपाचें, कालांगूट खंयच्यान वचपाचें. आमी मागीर वाट दाखयता. हेच भाशेन हेय विद्वान जे जेजूक सोदूंक आयिल्ले, ह्या राजाक सोदूंक आयिल्ले, तांणीय घडये विचारलें. आनी खबर राजाच्या कानार पडली रोखडीच. कित्याक इन्फॉर्मर्स आसतात. आमी जाणा आतां आमचे भोंवतणी कसले कसले इन्फॉर्मर आसता ते. थोडे फावटी आमचेच भितर बसून आसता, आमकां खबर पासून आसना. कितेंय उलयलें रोखडें तांच्या कानार पावता. कित्याक तांकां पदवी जाय आनी तांचे पदवेचेर, तांचे राजवटकेचेर कितेंय आड येता, ह्या मनशांक कशे भाशेन थोंडावचे रोखडोच प्लॅन चालू जाता. तेच भाशेन हेरोद राजाच्याय काळार अशेंच जालें. ते बाबडे घडये इनोसेंट तांणी सुसेगाद विचारलें, कशे भाशेन हो निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? आनी जरी तर आमी आमच्या मनान हाडपाक हें चित्र प्रयत्न केलो, रोखडीच खबर पावली आसतली. एके वाटेन राजाचे जे लागशिल्ले आसात, राजान रोखडे मुखेल याज्ञिकांक आनी पर्जेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन तांकां विचारलें, हो क्रिस्त म्हणटा ताचो जल्म खंय जावपाचो आसलो? जाल्यार दुसरे वाटेन आसा राजा आकांतलो आनी ताचे बराबर आख्खें जेरुजालेम. जेरुजाल्यान लोक वेगवेगळे तरेचो, थोडे राजाचे सारके भक्त,
जशें आयज आमकां आमचे भोंवतणी दिश्टी पडटात भक्त आसा, आमचे जे राजा राजवटकी चलयतात आमचेर तांचे भक्त म्हणलेले आसा, तांकां आनी कांयच दिश्टी पडना, फकत आपलो राजा आसा तो दिश्टी पडटा. ताचेर जरी तर कोण आड उलयलो ते एंटी नॅशनल्स मागीर तांकां मारून उडोवपाक जाय, तांकां सायलन्स करपाक जाय, हें सगळें चालू जाता. म्हणटच तातूंत हेरोदाचे जे लागशिल्ले आसले, ताचे भक्त आसले ते आखांतले. राजाच्या हातांतली पदवी वेतली आनी आनीक कोण येवन ते सुदरेर बसतलो ते आखांतले. आमचें कितें जातलें, आमकां कितें मेळटलें, आमी चोरयो केल्यात, नागयल्यात, आमी मर्डर केल्यात, दुसरो राजा येता तो आमकां कित्याक बक्षितलो. असली घडी एक वाटेन भिरांत आयली जाल्यार दुसरे वाटेन आख्खें जेरुजालेम दुसरे लोक जे आसले, सादे लोक आसले, तांचेरूय भिरांत आयली. कित्याक ते जाणात जरी तर असली खबर राजाक पडली की आनीक एक कोण राजा आयिल्लो आसा, आतां मर्डर सुरू जातले, मारपाक सुरू करतलो हो राजा. आनी तशेंच जालें. जेन्ना हे विद्वान गेले परते, आपणाक सांगनासतना गेले देखून हो राजा जल्मलो तो कोण तो नकळो देखून ताणें मर्डर सुरू केले. आनी कोणाचे? ल्हान भुरग्यांचे. 2 वर्सांहून सकयल जीं भुरगीं आसा तांकां मारून उडयले हेरोद पातशायान, द मर्डरर. भाव भयणीन, हो बॅकग्रावंड ताचो. ह्या बॅकग्रावंडान जरी तर आमी ही आयची परब समजली जाल्यार एकदम बरें. हें अशें घडलें तेन्ना हे विद्वान जे आयले तांकां राजा मेळ्ळोच. देवान हें नोकेत्र आपणाक जाय थिंगा गूण आयलें. खरेपणी वचना नोकेत्र आपणाक जाय थिंगा, पूण म्हाका उगडास येता आमी ल्हान आसतना जेन्ना केन्ना गोठो करताले आनी स्टेजीचेर स्कीट कोत्ताले ह्या दिसाक, म्हणजे ह्या नातालांच्या दिसांनी स्टेजीचे एक वाटेन सूत बांदताले आनी दुसरे वाटेन बांदताले, नोकेत्र ओडीत हाडटाले. कित्याक ते राजा थंयसर येयल्या उपरांत तांकां त्या गोट्याशी हाडूंक जाय आसले. आजून पासून घडये कोत्तात आमी, नोकेत्र बांदून आमकां जाय ते भशेन ओडटात. ते राजा वा ते विद्वान जे आयल्यात ते गोट्याशी पावूं जाल्यार देव आपूण भितर सरता ह्या आमच्या काणयेन आनी आपूण बदलता जायत्यो वस्तू. आमकां जाय ते भशेन आमच्यो मांडण्यो जायत्यो राजान केल्ल्यो मांडण्यो आसात, लोकान केल्ल्यो मांडण्यो आसात, आनी थोड्यांनी मांडण्यो पासून करूंक ना, थोडे फकत पळयतात. तेन्ना देव आपूण भितर सरता. आनी देव हे काणयेन कशे भाशेन भितर सरला आयची तिनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार हो संदेश बरे भाशेन दितात. इजायास प्रवादी पयल्या वाचपान आयज आमकां हो संदेश दिता. पयलेंच उतर, उठ परजळीत जा. आयज हो ताळो आमचे मदें गाजलेलो आसा. उठ गोंयकारा, उठ. कित्याक न्हिदलेलो आसा तूं, आनी तूं न्हिदलेलो आसतना निसंटन जायत आसा. जाल्यार हेच भाशेन जेन्ना इस्रायल परजेचें निसंटन जाल्ल्यान तांकां निर्वाशी करून व्हेल्ली, आनी जंय तांकां निर्वाशी करून व्हेल्ली थंयसर राजा जालो सायरस, एक बरो राजा, जाका देवान एके भाशेन स्वप्नान दिश्टी पडून हो संदेश दिल्लो, ह्या लोकांक वचूंक दी. आनी ह्या राजान तांकां वचपाक परवानगी दिली. तेच बरोबर तांचें देव मंदीर जें मोडलेलें आसलें तें परतून बांदून हाडपाक तांकां आदारूय दिलो. त्या काळार सायरस राजा आनी हो पेर्सियेचो राजा म्हणल्यार एक पावरफूल राजा. भोंवतणचीं सगळीं राष्ट्रां जीं आसा तीं तांकां भियेतालीं. आनी असल्या वेळार इस्रायलाक काबार करून उडोवपाचो जायतो षडयंत्र चल्लोलो, जायतें प्लॅनिंग चल्लोलें. इस्रायल खेरीत आपुरबायेची परजा देवाची देखून हे परजेचेर जायते जाणां झेलस जाताले, नाटकाय जातालीं जायतीं हेर राष्ट्रां आसात तीं. आनी अशेंच जेन्ना ह्या राजान हे परजेक, इस्रायल परजेक परती धाडली आपल्या गांवगारा इस्रायलान, तांकां देव मंदीर बांदूंकूय सगळो आदार दिलो, तेन्ना नाटकाय आनिकूय वाडली. तांकां एके भाशेन एकसुरपणान सोडले. सगळीं दुसरीं राष्ट्रां आसा तीं तांचेर चाळवलीं. कित्याक पेर्शियेचो राजा ताका बरें करता. जेलसी. आयज आमचेय भोंवतणी आनी आमचेय मदें भाव भयणीनो अशें जायतें जाता. कोणाकूय जरी तर बरें केल्लें पडिल्लें जाल्यार आनीक कोण चाडवता. आमचेच कम्युनिटीक म्हणुया, आमची क्रिस्ती कम्युनिटी, आमी मायनॉरिटीज म्हणटा. जरी तर कोण राजा आयलो असलो वो कोणूय जरी तर मंत्री आयलो, चीफ मिनिस्टर जावं ओर प्रायम मिनिस्टर जावं,
जरी तर सॉफ्ट कॉर्नर दाखयलो क्रिस्तांवांक जाल्यार आयज जायते फॅनेटिक्स आसात, रोखडे उठ्ठात आनी कशे भाशेन ती वाट लावपाची आसा तें रोखडेंच षडयंत्र करतात. आमच्याय गोंयांत चल्लेलें आसा. 2 दीस फाटीं आमचें सांकवाळ कितें जालां तें आमकां सगल्यांक खबर आसा. घोडे व्हडलें चित्र आमी आजून पासून पळोवंक ना, पूण हे भाशेन बारीक बारीक वस्तू थंयसर भितर घालून ही आमची कम्युनल हार्मनी आसा ती पिड्ड्यार करपाची प्लॅनिंग ऑलरेडी चालू जालें. आमचे मदल्या जायत्या जाणांक घोडे खबरूच ना, न्हिदूनच आसात. त्या पासत हो संदेश आयज आमकां गरजेचो. उठ, परजडीत जा, न्हिदोन राव नाका. जाणा जावं कितें जाता तें तुजे भोंवतणी, कित्याक जाता तें, कोण करता तें जाणा जावप आयज उठूंक गरजेचें. उठ्ठले हांव काय आमी काय सदांचें आमचें तेंच आदलेंच तें बरें, म्हाका कित्याक पडलां तें जाणा जावन हांव कितें करपाचें आसा. आनी तें जाणा जाल्यार म्हज्यान कितें बदल हाडूंक जाता, आमच्यान कितें करूंक जाता. पदवी कोणा लागीं आसा, राजा कोण. निकतोच जल्मल्लो तो जुदेवाचो राजा खंय आसा, ह्या राजाक सोदूंक हे विद्वान आयिल्ले. तांचे बरोबर आयज आमी आजून पासून घडये सोदता खंय आसा, केन्ना येतलो, खंयसर येतलो, ही सोडवण आमकां कशी मेळटली. घडये आतां सद्याक आमचें मन 2022 गेल्लें आसा. जायते जाणां तयारी करूंक लागले आपली. 2022 इलेक्शन येवपाचें आसा. कोण येतलो राजा, कोणाक काडटले आमी राजा कसो, ही तयारी चालू जाली. भाव भयणीनो, दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता, हे सगलें जें आमकां देवान तयार केल्लें आसा तें क्रिस्ता सभेन तयार केल्लें आसा. आनी क्रिस्ता सभे आमकां हें उगडापें केल्लें आसा. हें देवाचें देणें. आनी देवाचें देणें जरी तर आमकां क्रिस्ता सभे फुक्याचें देणें उगडापें केल्लें आसा जाल्यार आमी फकत क्रिस्ता सभे वसत जाल्यारूच हें देणें आमकां मेळटलें, ना जाल्यार तें मेळचें ना. ह्या संवसारांत जरी तर कितलेंय सोदलें आमी सोदूंकूच उरतले. हांव ढूंढते ही रह जाओगे, हें एक आदलें म्हणलेलें आमी आयकता, त्या एडवर्टिजमेंटान येतालें. ढूंढते ही रह जाओगे. आमी भोंवता सोदपाक पूण मेळच ना. कित्याक जूंय आसा थंयसर आमी सोदूंकूच ना. आनी खंय आसा, भाग्यून पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता, तें जेजू क्रिस्ता सभें आसा. जेजू क्रिस्ता सभें जरी तर आयलो जाल्यार हें फुक्याचें देणें जें देवान तुका दवरलेलें आसा तें तुका मेळूंकूच जाय. तें केन्नाच चुकचें ना. थंयसर मागीर कितलेय हेरोद पातशाह येवं, कितलेय राजा येवं, वो कितलेय बुदवंत येवं, धर्मशास्त्री येवं, मुखेल याज्ञीक येवं, आनी तांणी आडावंक कितलोय प्रयत्न करूं तें आडावंक जावचें ना. आनी हें आमकां इजायास प्रवादी सांगता. तो उजवाड जेन्ना फांकारतलो तेन्ना सगलीं राष्ट्रां तुजेशी येतलीं, तुमच्या पांयाशी येतलीं. हो उजवाड जेन्ना फांकरतलो तेन्ना सगलें नितळ निवळ दिसती पडटलें. सारके निर्णय घेवपाक जातले, डिसिजन्स. आयज भाव भयणीनो, आमी कसली कसली डिसिजन्स घेता. आयज आमचे पासत आमी विचून काडलेले आमचे आमदार मंत्री जे आसात ते डिसिजन्स घेतात. आयज जांच्या हातान आमी पदवी दिल्ली आसात, आमकां लोकल पंचायत आसा, आमची डिसिजन्स थंयसर जाता, जाल्यार तांकां कितें भाशेन हे निर्णय घेवपाक पदवी दिल्ली आसा. कसले निर्णय आमचे? जायते फावटी हे निर्णय जे घेतल्यात तातूंत मातशे पासून बुध ना अशें दिसता. देर आर नो वायज डिसिजन्स. ही डिसिजन्स करपाक पयशांचो एक पोटलो आसपाक जाय, एक सुटकेस आसपाक जाय, ते प्रमाणे डिसिजन्स जाता. ही डिसिजन्स करपाक स्टडी करपाक जाय आसली बरे भाशेन, पूण स्टडी करिनासतना डिसिजन्स घेतली आनी मागीर म्हणटा म्हाका स्टडी करपाक जाय. आजून पासून स्टडीच करतात पूण डिसिजन्स घेवन ती डिसिजन्स लागलीं करपाक. म्हणटो चल्लेलें आसा तें जरी तर भाव भयणीनो आमी बरे भाशेन नियाळीत जाल्यार जें कितें जेजू येता आसतना जाल्लें तें आतां नव्यान जाता हें दिसती पडटा. सोडवंडार येता गाय, जेजू परतून आमचे मदें आतां येता गाय. दुबाव विरेत जेजू आमचे बराबर सदांच आसा. त्या पासत दर दिसाक दर मिसाचे भेटेन जेजू ह्या आल्ताराचेर खरेपणी हाजीर जाता. ताका तरी आमी खरेपणी पळयता गाय. जेन्ना पॅन्डेमीक आयिल्लो आमी मिसाचे भेटेक येवपाची बंद जाल्लीं, आतां आमकां ऑनलायन मिसां पळोवंक मेळटात. आजून पासून थोडीं जाणां आमी इतलेंच घेवन आसात, पुरो हेंच बरें, घरा बस सुसेगाद
आनीक मीस आयक कायदो जालो. मीस म्हणल्यार कायदो न्हय, पूण मीस म्हणल्यार जेजूक भेटोवप आनी ताका आमचे भितर घेवंक. म्हणजे एफेसकारांक बरोवन जें कितें सांगलां, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां, तें देणें घेवपाक जाय जाल्यार जेजूशी येवपाकूच जाय. जरी तर येना, हेर सगळीं कारणां दिवन त्या कारणांनीच आनी त्या एक्सक्युजांनी आमी घुस्पोन उरतले. आयज असलें आमचें जिवीत जायना जावपाक आमी दर एकल्यान ही काळजी घेवपाची गरज आसा. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. देव आमकां उक्तें करून दाखयत आसा आपणाक जाय ते भाशेन. लिपोवपाची कितली तजवीज जरी तर केली, तें लिपोवन व्हरचें ना. आमचो सरकार कडेन आयज आमकां जाय त्यो वस्तू लिपयता. आमचे उद्योगपती जे डिवेलपमेंट करूंक सोदता ते जाय त्यो वस्तू लिपयता आनी ह्या पासत तांची स्टडीज जायना. आनी स्टडी जी केल्ली आहा ती लोकांकूय सारकी दाखोवंक ना. कित्याक लिपोवपाचे प्रयत्न चल्लेले आसा. पूण देव जेन्ना उठ्ठा आनी आमकां म्हणटा उठ, परजडीत जा, पळय हो उजवाड, जाल्यार हें पळोवन आमी कितें करतले? आमचें डिसिजन कितें? आमचें डिसिजन वायज काय आमचें डिसिजन फुलीश? देवान आमकां जरी तर ही बूद दिल्ली आसा जाल्यार आमी सगळीं हेंच बरेपण आनी हेंच विजडम घेवन आमची डिसिजन्स, आमचे निर्णय करुया. आनी हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा दी म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, नाकवार मरितान चल्लो, पंच काल ताणें खूस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलो, पित्यांच्या मेल्ल्यांची करून येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांच्या एकठार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आनी क्रिस्ताचे गोट अदीक खोलायेन समजूंक आनी समरुंबूंक आनी तांचो ओत आमी समजोणी साद्या उतरांनी भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे मागणी ऐकून घे बापा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी आपले पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वार्थ फाटी दवरून पोरचेचो खेरीत भाशेन दुबळ्यांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासत वावरूंक देव मनशांचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तांकां मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे मागणी ऐकून घे बापा. हे बेटी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सान पावल मारतना क्रिस्ताच्या पोरजोळा बरोवन चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी
तांचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, आमची मागणी आयकून घे बाप्पा. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरूय संवसाराचे आनी खेरीत भाशेन आफ्रिकाचे जायत्या भावा भयणांक क्रिस्ताची ओळख मेळूंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां तान लागलेली आसा. तर असले मिसवांनी जेजूक परगटूंक सोबार देव आपोवनी आमी क्रिस्ताचे काळजीदार संदेशकार फावो कर म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, आमची मागणी आयकून घे बाप्पा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या वाठारांत आमच्या गोंयांत जे कोण कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचे प्लॅन काडून आसात तांचे प्लॅन फिस्कोटावन उडय आनीक शांतीचे प्लॅन जे आसात ते साकार कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, आमची मागणी आयकून घे बाप्पा. प्रितीवन बापा, आयज तुका भेटूंक भांगार, धूप आनी गोंदरस घेवन आमी येवंक ना, पूण उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमची किरकोळ मागणी हे वेदीचेर आमी दवरता. आमच्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना आमचें जिवीत तुज्या आशिर्वादान भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जाल्ल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार, धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पसणांक घेता. तर
तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगुटुया सुमया जेजू आमी उंडो खाता आनी काळजी ते पियेता इतले पोटी तूं मोय भवानी सो आमी तुजे मरण परगुटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सोमी जेजू आपणाचीच परगटणी आमकां आनी सगल्यांक करता. ताका ओळखून घेवंक आनी देवाची फुक्या देणी जेजू सवे आमकां मेळूंक सगळीं आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो करुया. आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां नाडणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जज हे येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उदेंतीक सोम्याचे नोकेत्र आमी देखले आनी देणी घेवन आमी ताका भुजूंक आयल्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोडान सुकेस्त जावं तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अशें बसया. जेजूचे आप परगटण्याची आयज परब उगडास करता. परतून 3 रायांची परब न्हू आयज. इट इज नॉट द फीस्ट ऑफ 3 किंग्स. आयची परब जी आसा ती जेजूचे आप परगटण्याची परब. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या
नाकेळी वाड्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें मीस 8:30 वाजता जातलें. मांडावळ करूंक देवसागरान. ह्या दिसांनी सकाळीं मीस सदां 7 वाजता जातलें. ज्या कोणाक मिसाक येवपाक जाय तांणी आपलीं नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवचीं. आमी 60 जाणांक आमचे डेली मीस आसा तेन्ना घेवपाक जाता. म्हणटच तुमचीं जे कोणें मिसान दिल्लीं आसात तांणी मिसाक येवं येता. कोणाचे जल्माचो दीस, कोणाचो काजाराचो दीस आसा मिसाक येवचें. आनी ज्या कोणाक मिसाक येवपाक जाय तांणी आपलीं सगल्यांनी नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवचीं. आयज सांजे 6:15 वाजता सांकवाळ जी आमची आदली इगोर्ज आसा जंय नोवेना जातात आनी फेस्त जाता आतां त्या जाग्याचेर तेर्स आसतलो. खेरीत भाशेन आयज सांगलां तशें थंयसर थोडे जाण येवन जे फॅनेटिक्स तांणी आपली पुजा करून काडली आनीक तांची क्लेम थिंगा खंय तांकां सपनां पडपाक लागल्यान आनी देवीन सांगलां खंय थिंगा वचोन मंदीर बांदपाक. जाल्यार असल्यो वस्तू आमच्या गोंयांत येना जावं. आमी सगळीं जागृत रावपाक गरजेचें. ह्या आमच्या भाव भयणां पासत जीं थोडीं जाणां घोडे मिसलीड जाल्लीं आसात आनीक जांचो घोडे एके भाशेन वापर जाता तांचेय पासत मागूंक. तर तुमकां कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आयज सांजेर 6:15 वाजता सांकवाळ आदली इगोर्जी फासाद आसा थंयसर तुमी पावचीं. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश हाची वर्गवणी कोण करूंक सोदता जाल्यार सबस्क्रिप्शन करपाक सोदता जाल्यार आयज निमणो दीस दवरलेलो आसा. तुमकां कोणाक डेली फ्लॅश वो जिविताचो प्रकाश आख्या वरसभर घेवंक जाय फ्रांसिसा लागीं तुमचीं नांवां मीस जाल्या उपरांत तुमी दिवं येता. पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरतात. गॅरेथ गांबेता आलेमांव, पूत जोझफ एंटनी आग्नेलो आलेमांव आनी कॅरल नेरिया फॉर्टीस रावता वार्का. लग्न जावंक सोदता निना काल्वाज हिचे लागीं. तिदू जिओवानी काल्वाज आनी मारिया फ्रांसिस्का बियात्रीज आजारेटो इवाज हांची रावता जयराम नगर चिकाली. लग्न जावंक सोदता मेल्विन मारियो फेर्नांडीस तो पूत जुदास थॉमस रोजारियो आनी रोजा मारिया बेर्नार्डिना काल्देरा हांचो रावता थिवी. लग्न जावंक सोदता वेलिना आंतोन डिसोजा. तिदू आंतोन डिसोजा आनी लुसियाना डिसोजा हांची रावता चिकाली. लग्न जावंक कसली आडखोड तांचे मदें आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड हीं तरणाटीं जीं नवो गोराबो घडूंक फुडें सरल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. पंचायतीची कळवणी. स्पेशल ग्राम सभा मिटींग सोनवारा दीस 9 तारखेर सकाळीं 10:15 वाजता विलेज पंचायत ऑफिस चिकाली हांगासर ही स्पेशल ग्राम सभा दवरलेली आसा. तातूंत तुमी भाग घेवचो. सगळीं उबी रावया. आप परगटणेच्या सुमयार खेरीत आशिर्वाद आयज आमी घेतल्या. खेरीत भाशेन आमकां उजवाड मागुया. समजून घेवंक वस्तू आनी सारके ते निर्णय आमच्या जिवितान आमी घेवंक हो देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो भागोयात. देवान तुमकां काळोखांतलीं आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचीं काळजां भावार्थान बरवशान आनी प्रिती मोगान थीर करूं. काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता.
तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणीक तुमी उजवाड जावं तोच तुमच्या क्रिस्ती जिवीत परजोडीत करूं. आमेन. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पैण सोंपतोच तो तुमकां रूप रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Epiphany story allows us to see how wise men make foolish decisions. The story of Epiphany is about decisions, wise or otherwise. You make decisions based on the information that you have or the feelings that overwhelm you. We also make decisions based on our experience of God. Why would the wise men ask a paranoid Herod about the birth of his successor? And sometimes I think about the gifts, gold, frankincense and myrrh as not practical. Definitely, they are very symbolic. Stay with me and watch the entire video and let's discover how wise decisions are made in the story of the Epiphany of the Lord. And for those of you who are new here, I welcome you on this channel. I am Father Feroz Fernandez and thank you for being on this channel and watching this video. And if you haven't subscribed, hit the subscribe button, press the notification bell, and for all of you, give this video a like and share this video with your friends. I appreciate you supporting my ministry by sharing these videos with your friend, by subscribing my videos and talking about these videos and mentioning it in your comments. What is the story of Epiphany? People know this as the Feast of the Three Kings or the Feast of the Magi. I rather prefer the word Magi because it is much more closer to the original meaning in the scripture. Nowhere it is mentioned that the Magi were kings or they were three kings. Nowhere in the scripture it is mentioned that the Magi are wise men. It is only symbolically referred. So it is not the story about the three kings. What is an epiphany? The biblical word epiphany means an unexpected appearance
or manifestation of God. Imagine it like this. Jesus is manifested to the Gentiles. The expectation was of a royal king for the Jews, and some confused it as a king who will overthrow the Romans. No one expected a Messiah to the Gentiles. No one expected that God's salvation would include all nations. So it is a disruptive story that makes a new beginning to include all people in God's plan. Epiphany challenges us to reconsider our boundaries and welcome those whom we prefer not to love. It isn't easy, but Christ makes it possible to show us how to make wise decisions. Hold on to see how Herod and Herod's advisors, the chief priests and the scribes, make unwise decisions. You want the correct information on the Epiphany of the Lord, right? Let's dig into it. When people think about the Christmas story, all the actors are grouped in one scene, like a Christmas pageant. Jesus, Mary, Joseph, the shepherds, the angels, the manger, the stable, and some also depicts the Herod's palace. But you need to see, Matthew tells the story about the nativity differently from Luke. Look at this. This is very interesting to see. Sometimes we just group them together. Matthew brings the Magi from the east. There are no shepherds. There is no stable. Whereas Matthew talks about the Herod's palace. There is no manger. Matthew talks about gifts fit for a king. If Luke is communicating divine message through angels, Matthew does it through dreams. The differences between Matthew and Luke allows us to go beyond the common misconceptions about the Christmas story and make wise choices. Having information is one thing, but making wise choices is divinely inspired. I pray that you may not only have information, but the blessing to make wise decisions. Who was King Herod? To understand Herod's decisions, we need to understand the personality of Herod. Herod is called the Great. He maintained peace. He built the temple. He was generous. But Herod had a dark side. He murdered so many people, even his imagined rivals. He even murdered his wife and 3 sons. And even his sons, the other sons, were not safe under his reign. So if Herod perceived a danger to his succession, he would kill them. This is an interesting detail. Before Herod died, he had a group of elite citizens of Jerusalem imprisoned with the orders that the moment Herod dies, they should be killed, so that there are tears shed in Jerusalem. The slaughter of the innocents is modeled on the character of Herod because he was notorious to kill innocent people. Who are the wise men? The wise men, or the Magi from the east, came to Jerusalem to look for a newborn king. They are called kings because of a biblical parallel with the people of Sheba or the Queen of Sheba offering gifts of gold and frankincense to Solomon. Solomon was a son of King David. They are offering gifts to Jesus, who is also the son of David. Are these Magi astrologers, or were their decisions based on astrology? Many people tend to think that the wise men are astrologers because they were following a star. But that is not how the Jewish people looked at them. The Jewish people understood them as magicians, using demonic powers, people who were far away from the kingdom. In Matthew, in telling the story, is telling us that Epiphany includes those who are even least among the Gentiles, the magicians. If it was astrology, the star does not behave like a star. It stops where the child is. And as you know, no star stops in its orbit. The birth of Jesus was a supernatural event, not a natural occurrence. That's the point of the story. God is in control, creating a new world. Just listen to this. From a Christian perspective, God is in control, not the stars. God has primarily revealed himself through the prophets, through the scripture, through the sacraments, and his only son, not the stars. So avoid basing your decisions on horoscope. Every decision that you make lead you to the scripture, to the sacraments, to experience God. The wise men are non-Jews. Wise men are Gentiles. Now Matthew is writing for a Jewish reader, but he introduces Gentile worshippers in the beginning of the story that will end in Jesus' words, "Go therefore and make disciples of all nations." Nations means Gentile in Greek. The irony here is Gentiles, by following our star, are led to see Jesus, while the chief priests and the scribes who know the scripture do not go out 8 kilometers to Bethlehem to meet the Messiah. As the Jewish leadership ignores the Messiah, the Gentiles worship him.
Are the wise men asking direction from Herod? That would be the foolish thing to do, knowing the reputation of Herod for murder. Matthew says the wise men came to Jerusalem looking for direction. He does not specify that the wise men asked Herod for directions. Now, Matthew is establishing that Jesus is the King of the Jews, a title that we will hear 3 times during Jesus' final journey to the cross. Herod is troubled, and you can understand why. But why all Jerusalem is troubled? Now, Herod is worried about a potential rival to the throne. Herod, who stays in the palace, is afraid of an infant in the stable. Herod has absolute power, and he is afraid of a helpless infant. Now, Herod also felt illegitimate because he was half Jewish. The Jews always wanted somebody from their own blood. So Herod is afraid that the Jews may overthrow him and replace him with a God-sent king. But why all Jerusalem is troubled? Look at it as 2 groups of people. One group that owes their power to Herod. If Herod is replaced, they lose power. The religious establishment of the time becomes the main opposition of Jesus in his ministry. The second group of people are ordinary people who are afraid that Herod can do unimaginable murders to secure his throne. Do the wise men make a correct decision by coming to Jerusalem? The star led the wise men to Jerusalem, the center of Jewish worship, to search the scripture and be guided to a humble town in Bethlehem. They did not come to meet Herod. They came in search. They were led to the scripture before they encountered Jesus. Bethlehem is the birthplace of King David, Israel's greatest king. Jesus is like King David, from a humble beginning to a Messiah. What is the message of Epiphany? The manifestation of Jesus promotes both worship and hostility. If you're filled with joy, you worship and you promote a culture of care. If you're filled with fear, you promote a culture of indifference, waste and confrontation that results in murder, like Herod. We are challenged to follow the message of Pope Francis to promote a culture of care, to include everybody into one human family. You are with me and watching the video, you will discover a punchline and you will come to know something very deeply. Now, if the Magi are not the kings, if they are not the wise men, who are they? Now, Matthew is contrasting kings with servants, wise men with infants. So, Matthew depicts the Magi as ones who are instructed, ones who humble themselves, ones who are ready to even kneel down and bow before a woman and a child. That is the image of a servant, not of a king. Magi also embodies behaviors that are ascribed to infants, whom God chooses to reveal things that are hidden. Now, Jesus is an infant in contrast to Herod. The Magi are metaphorical infants in contrast to Herod's advisors, the wise men of Israel. So whom does God favor? If not the kings like Herod, if not the wise men like the chief priests and the scribes, God's favor rests on those behaviors like the Magi, the metaphorical servants or infants whom God chooses to reveal what is hidden. God gives each one of us a powerful experience of Him in our life. I appreciate you watching this entire video. You helped me to promote this ministry to spread the gospel, and I would appreciate you give this video a like, share this video with your friends, and if you haven't subscribed, hit the subscribe button and invite your friends to subscribe this channel. Thank you and God bless you. May you enjoy the blessings of God in your life.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान केलीत भाशेन देवसा अग्रान ह्या आमच्या समुदायाच्या आनी रावतल्या बाबा भयणां खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकेन सांबाळून म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आज जी कोण आपलो जल्माचो दीस समोर उमतात आनी लग्नीक वार्षिक वरस समोर उमतात तांणी आपल्या खातीर मागूंक लायला तांचे खातीर मागुया. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. पातकांक लागून मनीस पातकाच्या कालोखान घुस्पटलोलो. वेल काल बोडल्या उपरांत देवान आपल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ही परब थोड्याच दिसां आदीं आमी समोर उरल्या. आयज जेन्ना सुमया जेजूची आप परगोटणेची दबाजीक परब आमी समोर उमतांव तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगल्यांक परजोळ जातलो. हो व्हड गूट आमी आयज जेन्ना समोर उमतांव तेन्ना आमी दर एकलीं हेंच सोत वळखूंक आनी त्याच वाटेन चलूंक ह्या मिसा बलिदान कोतकोतना मागुया. आयच्या मिशनरी परबे सुमयार पवित्र सभा आयच्या दिसा आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयलेल्या पवित्र सभेचो हुस्को आमकांय करून आफ्रिकेच्या भावां भयणां आनी केरीत भाशेन थंय वावुरतेल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासोन भावार्थान आमची प्रार्थना देवाक उबारुया. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा सर्व संवसाराचो उसवाड. तो न्हूच क्रिस्तांव धर्माचो पूण सगल्या धर्माचो उसवाड. ही परब आज आमी समोर उमतांव. जेजूच्या आप परगटणेची दबाजीक परब आमी समोर उमतना आमी पयले सुवातेर ताचे पाटलावदारां संवसारांत आमच्या कोरण्या वरवीं उजवाड जावंक जायते पावटी आमी विसरल्या. आमच्यो कोरण्यो उजवाडाच्यो जावंक नात. आमची हेर उतरां बरे तरेन देवाक मानता तसलीं जावचे बदलेक आमी वायट उतरां उलयल्यात, वायट कोरण्यो केल्यात, वायट देख दुसऱ्यांक जाल्यात. जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या वेळार आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां हो म्हजो अपराध. हे पासत बागेन सदांचांक वार मरे सगल्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावुया. महिमा देवा आनी शांती ताच्या इसा संसारी.
आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवाडान सगल्या पोसांक तुज्या एकल्या पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान ओळखून पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पडून निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शेतान राजपूत चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊट पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या, चोरूय प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विसरल्ला, तोरी तुजे वयर सोर्वेस्पोराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सोर्वेस्पोर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येता तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदे देवाक ताच्या पोरजोळांक आशेता राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, सोर भोंवती पळय, एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येता. पयस सोयतान येता सगळे पूत तुजे, हांव तुज्या धुवांक हातांत दोन हाडटा. अजाप जावन सोगलींच पोरजोळी जातलीं. होय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्ताय, राष्ट्राची दोलवत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिणा हिणांनी येतली उटां. मिद्यानाची आनी इफासची इस्पा भायर कोरां, शिबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. अनेकदां म्हणया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरचेची मनसोबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसुसोर शेकान शेक ती तोपतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्यापुर्यान, न्हंयचे देगेर तान प्रितुमेच्या शिमापुर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. तारशिसाचे आनी दिपा जुवाच्या राजाक आपलो राजदोन घेवन ताचेशी येतलीं. ताका दानां काणिको घेवन पावतलो. ताचे मुखार सोरपोट पडटलीं सोगलीं राजा. ताची सेवा करतलीं सोळ राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बळांक तो पावतलो. दोरदिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. बागीवन पावलून
एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो घूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिडकेच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागिवंत दोमदूतांक आनी प्रवाद्यांक तांची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावात्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बसवणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें उद्गार. सोम्याचे नौकेत उदेल्लोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Survispo तुमचे सोबे आसू. मातेवा पोरमोणी येशू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतान कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नौकेत उदेलोलें आमी पळयलें आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलें. सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारांनी अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्यावून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवड्या पोरणी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नौकेत्र केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांत धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका खोडयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नौकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळकाक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नौकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंडरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले
आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या परगोटणेची दोबाचीक परब समोरमता. वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे दी एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. आनंद नांवाचो एक भुरगो आसलो. आपल्याक शिकोप केल्या उपरांत ताचो आवय बापूय सोंपलोलो, कोण ताका नासलो. म्हणटकूच तो आपली नोकरी करूंक परदेसांत वचूंक येवजितालो. अशें तो परदेसांत वचूंक जायते कडेन भोंवलो. शेकी मारियो म्हणलोलो एक भुरगो ताका सांपडलो. ह्या भुरग्याशी तो गेलो आनी ताणें ताका मागलें, एजंटा लागीं आपल्याक मातशें भायर धाडपाची सगली तोजवीज कर. मारियोन ताचें सगलें स्विकारलें आनी म्हणूंक लागलो, तुवें 2 लाख भरूंक जाय, हांव तुका भायर धाडटां. आनंद बाबडो गरीब, पयशे नासलेले, 50,000 ताचे लागीं आसले. वचून आपल्या कोणूय शेजाऱ्या सामाऱ्यांक लागीं विचारलें, कोणूय ताका पावूंक ना. तरी पूण आनी कोणा लागीं गेलो आनी आपल्या घराचें रीण ताणें बँकांतल्यान लोन काडून किरीत भाशेन 2 लाख हे मारियो एजंटाक ताणें दिले. दीस बोलांतले मारियो एजंट ताका म्हणूंक लागलो, तूं फाल्यां भायर वयतलो. जेन्ना दीस आयलो बाबा भयणीनो, तेन्ना लॉकडावन जालें. आनी लॉकडावन जालें म्हूण मारियोन ताका सांगलें, आतां वचूंक जायना, तुका भायर वचपाचें जें कितें आसा तुज्या मनांत तें आतां कडेक जावचें ना, कित्याक लॉकडावन जालां, पॅन्डमीक जालां. अशेंच दीस काडटना आनंद आपलीं सपनां सगलीं फिसकटून गेलीं अशें तो चिंतालो. आनी चिंतून परतून एजंटाशी वचून तो सांगतालो, आपल्याक भायर वचूंक जाय, आपल्याक भायर वचपाचें तुवें किरीत भाशेन तुवें म्हाका प्रॉमीस केलां, केन्ना धाडटलो. ह्या दिसांनी खालीच तो गेलो, एजंट थंयचो नाच जालो. आनी हो मारियो एक फोटकिरो म्हूण आनंदाक गोमलें. अशेंच एका दिसाक तो आपल्या भितर चिंतालो, कित्याक जायत म्हाका देवान फटयलो, कित्याक जायत देव म्हजेशी ही परिक्षा घेता, कित्याक जायत देव म्हाका सांडटा, कित्याक जायत म्हाका कोण ना, तरी पूण देव म्हाका ह्या वेळार म्हज्या आदाराक पावना. असले वेळार बाबा भयणीनो, तुय ताका आनीक एक बरो देखणार भेटता. आनी इस्मायल म्हणलोलो भुरगो ताका भेटल्या उपरांत तो म्हणटा, हांव तुजें काम करतां. एक पयसो घेनासतना खालीच ताका तो परदेसांत पाठयता. बाबा भयणीनो, हो ताचो उपकार बाबा आपूण आनंद सदां काल विसरचो ना. आनी केन्ना पर्यंत आपूण मोरो पर्यंत ह्या मनशान आपल्याक उपकार केलोलो आपल्या मनांत दवरतलो अशें तो एका वॉट्सॅप मॅसेजीची म्हाका पाठयता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची परब समोरमता. आज किरीत भाशेन ही परब आमकां न्हूच क्रिस्तांवांक पूण आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत आसलेल्या बाबा भयणांक ही परब. कित्याक जेजू न्हूच क्रिस्तांवाचो पूण सगल्यांचो उजवाड म्हूण आज परगोट जाता. आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकता, ते एक विद्वान उदेंतीचे जेजूक भेटूंक ते आयले. राजा व्हडले पदवेचे, व्हडले तांचे कडेन जुट्टी आसली, व्हडले आपले मुखदमपण ते चलयताले. आपल्या राजान ते सारके व्हड राजा कशे जियेताले. असले वेळार ते आपूण सगलें आपलें रायपण विसरून सगली खालतिकायेन जेजूक भेटूंक ते येता. कित्याक ताणें आपल्या जंय बाखणार सांगतात ते भाशेन उदेंतीक एक जल्मला सोडवणदार तो आमच्या संवसाराची सोडवण करतलो अशें म्हणून ते मेळूंक येतात. आनी बाबा भयणीनो, बाल्ताजार, मेल्कियोर आनी गास्पार हे तिनूय राजा ह्या सुपुल्या बाळकाक ह्या नोखेत्रा उद्देशी भेटूंक येतात. म्हणटच पयले सुवातेर आपूण खंयच्या धर्माचे ते विसरतात, उदेंतीकतान ते येतात. न्हय ते दक्षिण वो उत्तरेक, न्हय दुसरे वाटेन, पूण ते किरीत भाशेन आमी म्हणटा फ्रॉम द ईस्ट एशियन्स किरीत भाशेन जेजूक भेटूंक ते येतात. म्हणटच पयले सुवातेर दाखयता धर्मपात वो धर्म विसरून खंयचो सोडवणदार आमच्या मनीसकुळा खातीर जल्मला
the universality of this feast is important. म्हणटूच आमी म्हणूंक जायना क्रिस्तांवांचीच ही परब. It is not the monopoly of the selected few or of the Christians, but it is a universal feast. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हे सगळे राजा जेसूक भेटूंक येतात तेन्ना पयले सुवातेर हेरोदिशी वेतात. हेरोद आपल्या राजदवान किजीत भाशेन मुग्दमपण चलयतालो आनी तो सजमतालो आपल्या शिवाय आनी कोण ना. पूण जेन्ना हे तीग राजा ताका मेवतात आनी म्हणटा एक राजा जल्मला, तो सोडवण कोत्तलो हे संवसाराची, हेरोद सगळोच घाबरता. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो, दुसरो कोणूय येवन आमकां तो धमकी दीत, आमच्याच घरांत येवन तर आमकां म्हणीत तूं हांगासरलो धोनी न्हू, आमी उत्सांबोड जातलीं. ती भाशेन हेरोद उत्सांबोड जालो. कोण जाय तो राजा? म्हजे शिवाय आनी कोण राजा आसूंक शकता? हाका लागून ताणें आपल्या विद्वानांक आपयले, आपल्या जाणारांक आपयले आनी ताका गवमलें की खरेंच बरयलोलें आसा पवित्र पुस्तकान की जुद्याच्या मुखेल्या मदें एक बेतलेहमांतान राजा उपजतलो. हें आयकून हेरोद सगळोच घाबरलो आनी ह्या राजाक सोदून काडूंक, ताका जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करता. पूण देवाची येवजण देव जाणा बाबा भयणीनो. देव एके भाशेन ह्या तेग विद्वानाक पावयता. जेजूक ते भेटतात खरे, पूण तांकां स्वप्नान दिश्टी पडून देव तांची वाट बदलता आनी ते आपल्या देशांत पावतात. देवाची येवजण बाबा भयणीनो सहकार जाता. जो राजा जल्मला, तुय किरीत भाशेन बाबा भयणीनो ते विद्वान ताका नमस्कार करूंक पावतात आनी आपली भेट दिवन ते आपल्या गांवांत वेतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी अशेंच कितें आयकता. ऊठ पोरजोडीचा उदेलो सुर्या, जरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वय सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. कितें उतरां बाबा भयणीनो आमकां. ऊठ तूं पोरजोडीचा, कित्याक आमचेर उदेलो सुर्या. हेरोदीन आपले पोरजेक सगळी काळुकान दवरलेली. हेरोदीन भिवन कांपेरो दिवन आपले पोरजेचेर राजशाही तो चलयतालो. हेरोद आपूण आपल्याक जाय ते भाशेन करतालो. पूण देव हे पोरजेक जुलूमशायेंतली चलोवंक एक सोरवंडार उपसयता. हो सोरवंडार न्हयच आपले पोरजे खातीर, पूण सगळ्यां खातीर बाबा भयणीनो तो सोडवण हाडूंक जल्मता. आमी ह्या दिसांनी पॅन्डेमिकाक सांपडल्या, सगळीं आमी भिवन आसा. आमी काळोखांत कशीं आसलेलीं आमकां दिसतात. आमकां दिसलें आमी सगळीं मरून वेतलीं. आमकां दिसलें आमचो फुडार ना, आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें. असल्या वेळार ही परब आज आमकां एक शिकोवन दिता की आमकां सगल्यांक बरवंसो आसा. आमकां सगल्यांक देव ह्या काळोखांतली, ह्या वायटांतली निवारतलो. आमकां सगल्यांक जी पोरजां आपली करून घेतल्या तांकां उजवाड दितलो. आमकां सगल्यांक जो काळोख आमचे वयर विस्तारला तो सर्वेस्पोर आपले मोहिमेन आमचेर पोरजोडो येतलो. म्हणटकूच आमचे वयर सर्वेस्पोराची मोहिमा पोरजोळटा ह्या आश्वासनान हो तिसरो भाग इजायास प्रवाद्याचो आज आमी वाचता तो बाबा भयणीनो आमकां बरवंसो दिता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ते विद्वान थंय आयले, पूण व्हडले कुडयेचे ते जायत देव अंतर करिना. देव आमकां जेन्ना सोडवण हाडटा तेन्ना गरीब वो ग्रेस्त, व्हड वो ल्हान, व्हड जुटयेचेर वो ल्हान जुटयेचेर, आमचे मदें भायर आयलोलो वो आमचे मदें आसलोलो, अशें बाबा भयणीनो देव अंतर करिना. आमी मनीस आमी जायते फावटी अंतर करता. आमी घोडेक जाती काती मानता, आमी घोडेक धर्म मानता, आमी घोडेक आमचे मदें वेगळोचार मानता, आमी घोडेक आमी पयशान भरलेली गिरेस्तकायेन भरलेली मनशां म्हूण समजता. दुसरीं आसात तीं गरीब किरकोळ अशें आमी समजता. आमी घोडेक अदीक आनी अदीक आमी टॅलंटान भरलेली, आमकां घोडेक गूण देवान चड दिल्यात, दुसऱ्यांक घोडेक थोडे दिल्यात. आमकां घोडेक सजमणी बरी आसा, दुसऱ्यांक तितली समजणी ना, आमी तांकां खाला नदरेन पळयता. उसल्यो अंतर देव करिना. म्हणटच देव कोणाक दिश्टी पडटा? ते एक विद्वानाक दिश्टी पडटा. तरी पतून देव गोरवां राखण्यांक दिश्टी पडटा. आज बाबा भयणीनो आमी सुरवातेक मिसाच्या मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी ह्या आमी तुस्त गीत गायलां मोहिमेचें. किरीत भाशेन हें गायन पयलें बाबा भयणीनो गोरवां राखण्यांनी आयकलें. कित्याक
सगल्या आंज बोडव्यांनी हें गावून तांकां दाखयलें आनी देवाची तुस्त आनी मोहिमा ल्हान गरीब जांकां तितलें शिकप नासलें असल्या मनशांक देवान आपले बाखणारां कुडीत केलीं. म्हणटच देव आमचे मदें अंतर करिना, देव आमचे मदें जाती काती पाडिना, देव आमचे मदें वयर सकला पळयना, देव आमची जुट्टी पळयना, देव आमचें सगळें कितें आसा तें पळयना, पूण सगल्यांक एक सारकें एक समान आमकां देव वागता. आज गरज आमी आमचें मन बदलूंक, आमचे मदें जाती काती आसात, आमचे मदें वेगळोजार आसत जाल्यार ही परब आमकां ह्यो सगल्यो जाती काती सोडून दिवंक आपयता. आमची ही परब किरीत भाशेन वाड्या वाड्यांनी आमची वस्ता ती दुस्मानकाय पयसावंक आमकां आपयता. आमकां घोडयेक हांगा आसलेल्या लोकांक थंय आनी एक वाडो आसलेल्या लोकांक आमकां पडना बाबा भयणो. आज ही परब आमकां एकामेका सगळें उलोवंक आपयता. आज ही परब आमकां एक सारकी जियोंक आपयता. आज ही परब आमचे मदें वेगळो जर आसात दुर्गा बांदल्यात ती नश्ट करूंक आमकां आपयता. आनी शेवटाक बाबा भयणो ह्या तीग वेदवानांनी जेजू किरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता 3 वस्तू तांणी देणी हाडलेली ती समोर पिली. भांगर, दूप आनी गोंड रोस. भांगर आमी कोणाक दिता बाबा भयणो? भांगर आमी दिता जो उंच कुडयेचो मनीस आसा जाका ही देणी फावो ताका आमी दिता. म्हणटच जेन्ना जेजूक भांगर ताणें भेटयलें ताणें दाखोवड केलें की जेजू जावन आसा राजा सगल्या संवसाराचो. दूप आमी केन्ना भेटयता बाबा भयणो? आमी दूप आमी पवित्रतायेक भेटयता. आमच्या घरांत सायबीण येता तेन्ना आमी धुपायता. आमी हांगा मुर्त्यो दवरता तेन्ना बाबा भयणो आमी धुपायता. आमी बाबा भयणो कितेंय बरें काम करता तेन्ना आमी धुपायता. जेजू जावन आसलो ती बरी येवजण बापाची. जेजू जावन आसलो तो पवित्र यादनीक देवान धाडलेलो. म्हणटच जेजूचें यादनीकपण दाखोवंक बाबा भयणो किरीत भाशेन दूप ह्या राजा ताका भेटयतात. तिसरी वस्त ते ह्या जेजूक भेटयतात बाळका जेजूक तो जावन आसा गोंड रोस. गोंड रोस बाबा भयणो केन्ना आमी लायता? आमची कूड जेन्ना आमी सांबाळून दवरूंक सोदता, आमची कूड बाबा भयणो ओदीक परमोडान आमी भरूंक सोदता, आमची कूड मेल्या उपरांत सासणीक जिविताक आमकां उरूंक आमी जाणा आसलेली जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमची सोडवण करूंक. आपूण मेल्या उपरांत पुनव जिवोवन तो जालो. ही ताची कूड ताचें मरण आमकां आदी फुडेंच दाखोवड करूंक बाबा भयणीनो गोंड रोस हे तेग विद्वान ह्या जेजूक भेटयतात. म्हणटकूच जेजू जावन आसलो राजा ताचें रायपण आमकां दाखोवंक कोडीत करता. जेजू जावन आसलो यादनीक म्हणटकूच ताचें यादनीकपण आमचें सगळें आसतलें म्हूण ते आदी फुडें दाखोवड. आनी जेजू किरीत भाशेन आमचे खातीर मरतलो एक किरीत भाशेन रोख साक्षी जावन आपलें बलिदान आमकां भेटून बापा सोशी आमकां सोडवून हाडटलो. ही बाबा भयणीनो खुणां ह्या विद्वानांनी आमकां दाखोवड केली. आज आमी परब समोर आमकां कितें शिकून मेळटा? पयले सुवातेर आमी सगळीं जावं क्रिस्तांव कोंकणी जावं हेर हिंदू धर्माची जी कोण आमी आसा जावं मुसलमान धर्माची सगल्यांक आमकां जेजू जावन आसा उजवाड. हांव सुरवातेक म्हणटालो मारियो, आनंद आनी इस्मायल 3 जाण तांचे मदें तेगांचे मदें वेगवेगळें अंतर पूण एकल्यान बरी देख दाखोवन दिली. दुसऱ्यान दुसऱ्याच्या आदाराक पावलो, तिसऱ्यान फटयलो. पूण बाबा भयणीनो सगल्या मदें आमी एक कशें तांकां दिश्टी पडूंक गरज. देव आज आमकां सगल्यांक ही परब करतना सगल्यांक आमकां सोडवण मेळटली म्हूण थावें करता. दुसरे सुवातेर देव आमकां दुसऱ्या सवें आमची दुर्गा बांदूंक न्हय, दुसऱ्या सवें दुस्मानकाय आसात जाती काती आसात त्यो आमी पयसावंक आज आमकां उलो मारता. तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो बरें कितें आसा तें करूंक आमकां तो उलो मारता. आमी जशीं दानां भेटयता, विद्वानांनी दानां देवाक भेटयलीं, बाळकाक जेजूक भेटयलीं, तातूंत आमकां जेजूचें किरीत भाशेन राजापण वो रायपण तातूंत आमकां जेजूचें यादनीकपण दिसता. बावतिस्मा वरवीं आमकांय हें दिल्लें आसा. आमी बावतिस्मा वरवीं आमचें रायपण चलोवंक गरज. आमी कशें चलयतले? आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं. आमी कशें तें जियेतले? आमच्या बऱ्या उतरा वरवीं. आमचें यादनीकपण आमी कशें चलयतले? दिसपोटी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक, दिसपोटी देवाचें उतर आयकूंक, दिसपोटी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी नियाळूंक. आनी बाबा भयणीनो आमी कशें आमच्या जिवितांत आमची मार्तीरपण चलयतले?
आमी जेन्ना दुसऱ्यांची सेवा करता आमकां उणें करून आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी खरेंच आमकांच ह्या संवसारांत जिवन सेवे चाकरेचे मनीस कशे जाता. आज आमी परब समोर उमता आमकां हे कृपा मागुया. विद्वानांनी केलें आमकां देव सगल्यांक पोरजोडीत जावं उजवाडाची भुरगीं कशीं जावं सर्वेस्पोर आमकां मोहिमेन भरता. तर आमकां बावतिस्मा वरवीं मोहिमेन भरल्यात जाल्यार हे पोरबे उद्देशी आमी आमचें जिवीत सुदारूंक हे पोरबे उद्देशी आमी दुसऱ्यांक पावूंक हे पोरबे उद्देशी सगल्यांक सोडवण आसा म्हूण आमी जाणा जावं हे पोरबे उद्देशी आमचें कितें वायट आसा तें पयस करून दुसऱ्यांकूय हे स्वर्ग बासायला तो आमी हाडूंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची बाबार्थाची उच्चारणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवून जालो तुय तान शिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकतार पातकेचे भोगसुने कुडीचे जिवन पोवन सासणाचे जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमची थोडी खालती मागणी त्या सूर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गूट अदीक खोलायेन समजूंक आनी समारंभूंक आनी तांचो ओड आनी समजणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देव कृपेचो आदार उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वाद पाटी दवरून पोरजेचो केरीत भाशेन दुर्बल्यांचो तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासून वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन तांकां मागुया. वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सांत पावल मारतना क्रिस्ताच्या पोरजोलान बरोवन चिंतनांनी उतरांनी आनी कोण्यांनी ताचे नीज गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरूय संवसाराचे आनी केरीत भाशेन आफ्रिकेच्या जायत्या भामा भयणांक क्रिस्ताची वळख मेलूंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां तान लागलेली आसा. तर असल्या मिसावांनी जेजूक परगटूंक सोबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे काळजीदार संदेशकार फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या.
आमी तुजीं भुरगीं. आमकां तूं सांबाळ आनी राख. आमकां तूं उजवाडाय आनी ह्या संवसारांत सगल्यांची सोडवण करूंक आमी दिसान दीस प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आमची मागणी स्विकार कर आनी खालतिकायेन आमकां ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें साबून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आल्याके पवित्र सभेचो आदावास सगळेच फोड मानून घेवं. सूर पदवीदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार, दूप आनी गोंड रोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावार्थान ओळखताव, ताचें बलिदान करताव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेताव. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसा उबारूया. सोर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सोर्वेस्पोरा पोवीत बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर कार्यानी सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडमोणीचे सासणी घेवचो ते केले आनी तो सगल्या पोजाचो उसवाळ मूड दाकोयले. ओ नो तुजो आमच्या विनाशी सोयमान दिश्टी पडलो, ताचे अमरपण पोसोडले आनी ताणें आमचे सोयम नवे केले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कितो आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले, हे मोशा उगडासा कुरा. बावाळताचो गूट पुरगोटुया. जेजू बेलो, जेजू बेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू बेलो, जेजू बेलो, जेजू जिवो जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दोता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना
जेजू सुरवंडा सोगल्यांचो जेजू जावन आसा जाती काती सगल्यो आमच्यो निसंटून करूंक आयलोलो सुरवंडार जेजू जावन आसा आमकां सगल्यांक यादनीक रायपण आनी किरीत भाशेन आमचे ह्या सेवे चाकरेचें मन उपजोवंक जेजू जावन आसा आमकां सगल्यांक भोगसणी दिवचो सुरवंडार आमी हेच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमचे हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणींत पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरोशा नोतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची संसाराचे पाप काटले आमची काकूत गोड देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत गोड देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी आत्मीक कन्या खातीर मागणे मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Está
उदेंतीक सोम्याचे नोकोत नेकेत्र आमी देखले आनी देणी घेवन आमी ताका बसूंक आयल्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वानापुरी आज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पडूंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काडसां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घुडितांनी आमची भावार्थाची नदो जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करूं. जेजूची वाट आमच्या उक्रिस्ती भावा भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोडान सुकेस जावन तुका दिनवासून पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, होच घेवन किरीत भाशेन जेजूच्या परगोटणीची परब सगल्यांक तुमकां आवडटा आनी मागता तुमी आनी तुमच्या कुटुंबांनी अदीक देवाक मानता तसली उजवाडाची भुरगीं कशीं जावन जिवंक. शेवटाक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवन दवरेका मागण्या फाटल्यान आमेन अशें आमी म्हणचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. देवान तुमकां काडुकांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो उसवाड घालूं आनी तुमची काडसां भावार्थांत बरवंशान आनी प्रिती मोगान तीर करूं. काडुकान बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात, तो तुमच्या भावा भयणीक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरजोळीत करूं. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखिलो, तशेंच हे संवसारी पयर सोमतूच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात, जाती काती सोडून, भेदभाव सोडून तुमच्या जिवितान उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उगडास धरचो. आमी वेता आसतना आमचें कलेक्शन त्या कलेक्शन बॉक्सान आमी घालचें. पंचायतीन नोटीस धाडला, कळोवंक लायलां की स्पेशल ग्राम सभा आसतली 9 तारखेर 10-15 वाजता विलेज पंचायत ऑफिसान. तर 10-15 तर कोणूय ना जाल्यार 10:30 वाजता ती जमात सुरू जावतली, नाजाल्यार 11 वरांचेर कोण ना जाल्यार पर्यंत ती जमात सुरू जातली. अजेंडा जावन आसा सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा. बाबा भयणीनो, 5 तारखेर किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी हांगासर आमी बोजोन दवरल्या सातिस्म साक्रामेंता मुखार. म्हणटच 5 तारखेर सगल्या तरणाट्यांनी येवंक मागता. तशेंच दुसऱ्यांक कोणाकूय दिसता तांणी बोजोन करूंक येवची. 5 तारखेर सांजेच्या वेळार आमची बोजोन आसतली हांगासर. सगल्या तरणाट्यांनी ती दवरल्या म्हणटकूच तरणाट्यां बरोबर तुमी ह्या पवित्र संस्कारान आसलेले जेजूक नमस्कार करूंक येवचे. आज बाबा भयणीनो 6 वरांचेर आमी कॅन्डल लायट किरीत भाशेन सांकवाड हांगासर करतले. थंय मागता सगल्यांनी जमा जावंक. एक किरीत कारण आसा जे आमी जाणाव. फाटल्या दिसांनी 4-5 दिसांनी सांकवाड ही आमच्या आदले फिरगोजी लागीं
तांणी कितें भाशेन एक फातर दवरून थंय पुजा केली हाचेर निशेध मारूंक तांकां आजून पुत्यान FIR करूंक ना देखून आमी कॅन्डल लायट मार्च करतले हांव सांकवाडे इगोजी लागीं जी कोण आपल्या लागीं जावं गाडी आसा जावं आनी कितें आसा तांणी येवचें म्हूण आमी विनंती करता.